लीलावती माई एंकर कोरुका तनी यूएसए तो कुछ जॉइन जाता सच्ची लीलावती माई तुम्हें रेडियस मुंजला स्टार्ट करूया था हरे कृष्णा ऐकत ना वही माता जी हरे कृष्णा ये पावन दिवसारी पूरा जनांक आमगे कोंकणी भागवत पुराण टीमा तर्फेन स्वागत करता हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे आम्ही गुरु प्रणाम करून मालगड्याल आशीर्वाद घेऊन हे सेशन सुरू करूया पुढे एक मंगलाचरण सांगताची श्रीमद दीपा भट माताजी ओव्हर टू यू माताजी हरे कृष्ण माताजी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनैति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनधारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादांबुजायते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम भौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याखं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयन्तां सुरतौ पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देव्यो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट तटस्थितः कर्शन वेणुस्वनैर्गोपी गोपीर्नाथ श्रियेस्तु नः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुतबा वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा. आता आयची टॉपिक आ विषय थोडी डिस्कस करूया. श्री चैतन्य महाप्रभू भुईंचेर अवतार घेवचे फुडें तांगेल पार्शद श्री अद्वैताचार्य श्री जगन्नाथ मिश्रा सची माता माधवेंद्र पुरी ईश्वर पुरी हांक भुईंचेर पेटयता. श्री माधवेंद्र पुरीन मध्वाचार्य संप्रदायारी श्री लक्ष्मीपती तीर्थाले दीक्षे घेतले. हांगेल पुरा शिष्यांपैकी मेन श्री अद्वैताचार्य आणि ईश्वरी पुरी. बंगालाचे आणि जगन्नाथ पुरीचे वैष्णव पुरा श्री माधवेंद्र पुरीले संपर्कार आशिल्ले. चैतन्य महाप्रभूने तरी तांगेल शिष्य पुरा श्री माधवेंद्र प्रभू संकीर्तन संचार म्हळ्यार मुवमेंटाक सर्वले. आता आम्ही श्री माधवेंद्र प्रभू महिमे सांगूक येताची आयची उपन्यासक स्पीकर हिज होलीनेस राधाकृष्ण रसन्नवर प्रभूजी. हांगेल विषय एक दोन उत्तर सांगता. हांनी सिरसी नॉर्थ कॅनरा डिस्ट्रिक्टाची. हांनी हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराजा शिष्य. हांनी 2011 तकून कृष्णा कॉन्शियसनेस आसा. हांनी MA मिडल ईस्ट दुबय काम करता आसात. हांनी बलराम देश, अवतारी देश, दामोदर देश, मथुरा देश आणि श्याम देशाचे इस्कॉन भक्तवृंदाले संगार आशिलेंची. हांगेल धर्मपत्नी रसमयी माधवी माताची. मथुरा देशाचे गुरुकुलाचे अध्यापक जावन सहभाग जावन आसत. हांगेल पुतो भारतांतू शिक्षण घेतस. दोगय कोंकणी प्रचार कुटुंबां करताची. दोगय भागवत पुराण कोंकणी सेशनांत सक्रिय जावन आसात. दोगांनी भक्तिशास्त्र कंप्लीट केला. आता पुरा जनांक उत्सुक जावन आसाची. प्रभूजी तोंडान तकून श्री माधवेंद्र प्रभू महिमे ऐकूया. ओवर टू यू प्रभूजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. थँक्यू लीला माताजी. आयचे दिवसाक माधवेंद्र पुरीले थोडे कितें पास्ट टाइम आसा थोडे नरेट केले आहात माताजीन. सो ते इलॉबरेटली सांगच्याक हांव ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो माचार्य पादाय नित्याय कृपाप्रदायिनि गौरगता ग्रामदाय नगर ग्रामदाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिनि नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य. हरे कृष्णा. सो सगळे भागवत पुराण कोंकणी ग्रुपाचे बांधवांक सुस्वागत. अंगेल तांगेल चरणांक मागेल वंदन. आज आम्ही श्री माधवेंद्र पुरी पादाले ग्लोरीस कित आसा ते आज तांगेले तिरोभाव दिवस. मागेल स्क्रीन दिसते आसवे. सो आज माधवेंद्र पुरी पादाले तिरोबा कोण हाणी माधवेंद्र पुर्याक माताजीन एक्सप्लेन केले की चैतन्य महाप्रभू केन्ना हे धरातळाक आयले ताणी येवचे पहिले तांगेल पार्षदांक पहिले लोकांक धाण दिले म्हण माताजीन अति सुंदर जावन
मस्त डिवोटील नाव घेतले तातूंत हे कितें डिझायर ट्री कृष्ण प्रेमाची ट्री आसा हाजे रूट आमी माधवेंद्रपुरी म्हणीत. माधवेंद्रपुरी पाद कितें आसा अति परम वैष्णव आणि इतले परम वैष्णव की म्हळ्यार कृष्णाले 1-to-1 कनेक्शन असलं तांकां आणि कृष्णाल सांगते कृष्ण इतले तांगेर वयर फॉलोअर असलो कृष्ण तांगेले की म्हळ्यार कृष्णान तांगेले एक शिक्षणा भितर डिसायपल जावन एक मध्व गौडीय संप्रदाय कितें आमी म्हणटा तातूंत तांणी कृष्णान स्वयं तांगेले शिक्षणा भितर पार्ट घेतले. पण आमी विचार करचे खरो माधवेंद्रपुरी पाद कितले अति उन्नत भक्त म्हण. सो आमगेले प्रत्येक शिक्षण कितें आसा आमी आतां फॉलो करचे कितें आसा प्रभुपादान शिकयले हे मोस्टली ओट्टो आयले माधवेंद्रपुरी कडच्यान आमी डिसिप्लिनिंग सक्सेशनान पळयला. हे माधवेंद्रपुरी पाद हांगेल कितें बॅकग्राऊंड आसा मस्त डिटेल्ली ना चैतन्य चरितामृतांत, बट हांणी गौडीय देशान बिलॉंगिंग म्हण अशी सांगले आसा आणि लास्टाक तांणी ओरिसांत तांणी सेटल जाले म्हळ्यार लास्ट तांगेले हे कितें आसा ओरिसांत जाले. सो आमी तांगेले नरेशन करच्या वते आसा. सो कृष्ण आणि राधा राणी आणि चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद प्रभू म्हाका शक्ती दिवं तांगेले कितले महानता आसा म्हळ्यार कितले हे तोंड फुरजना सांगच्याक जाल्यार हांव गॅदर केल्ली इन्फॉर्मेशन प्रकार सांगच्याक प्रयत्न करता. सो माधवेंद्रपुरी पाद कितें आसा हांणी एक सेकंड माधवेंद्रपुरी पाद कितें आसा हांणी बेसिकली 1420 1420 हातूंत हांगेले अपियरन्स जाले आणि डिसअपियरन्स आज तांगेले 15/3/2022 कितें आसा आमी 15th मार्च कितें आसा ते तांगेले डिसअपियरन्स डे. डिसअपियरन्स जाल्ले 1419 तांणी डिसअपियरन्स जाले. सो माताजीन सांगले तशी तांणी मध्व संप्रदायांत लक्ष्मी तीर्थ आणि द्वैत वेदांत फिलॉसॉफी कितें आसा उडपी मठाचे तांगेले कडच्यान हांणी दीक्षा घेतले आणि हे तांगेले हे कितें आसा हे जन्म कितें आसा एक 82 वर्ष आयचे तारीखीक पळयल्यार 602 years पयले हांगेले कितें अपियरन्स जाले हे धरातळांत. सो चैतन्य महाप्रभू 15th centuryंत आयिल्ले. सो तांगेले दोन जनरेशन पयलीं म्हण सांगीत आमी हांगेले अवतार जाले. सो हांगा थोडे इतले हांगेले बद्दल सांगच्याक हांव प्रयत्न करता. So before understanding the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, it is very helpful to hear the glories life of Sri Madhavendra Puri. So on this auspicious time, I would like to briefly narrate according to the Chaitanya Charitamrita. Sri Madhavendra Puri Pad is said to be a sprout of the great tree of devotional love represented by Sri Chaitanya Mahaprabhu. So hanga Chaitanya Mahaprabhu की शिक्षा दिला हाजेचे रूट म्हणत हांगेल कडच्यान हे स्टार्ट जाले. मध्व गौडीय संप्रदायाचे प्रॉमिनंट आचार्य कशे आमी गेले ब्रह्माल शिक्षण आसा ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदाय ब्रह्म मध्व संप्रदाय कितें आसा ताजे प्रॉमिनंट आचार्य मध्वाचार्य. तशी श्री संप्रदाय म्हण आसा ताजे प्रॉमिनंट आचार्य रामानुजाचार्य. तशी रुद्र संप्रदाय आसा कुमार संप्रदाय आसा. सो हांगेले महाविष्णू स्वामी आणि निंबार्क स्वामी हांणी तांगेले प्रॉमिनंट आचार्य. तशी मध्व गौडीय संप्रदाय आमी म्हणीत एक वर्डार माधवेंद्रपुरी. माधवेंद्रपुरी आणि गौडीय देश असले गौडीय देशांत बी मस्तितले ब्राह्मण आणि मस्तितले वेदांतीक लोक असले जाल्यार हांणी तांगेल शिक्षण आणि मध्वाचार्य शिक्षण हे दोन्ही मिक्स करून आमकां एक इतले बरे शेप दिले की म्हळ्यार कृष्णान सांगले आसा की चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः आणि तातूंत 4 संप्रदाय कृष्णान स्थापन केला. तातूंत एक संप्रदाय मध्वाचार्य. सो ते मध्वाचार्य संप्रदायांत हिज डिवाइन ग्रेस माधवेंद्रपुरी पादान शिक्षण घेतले आणि तांगेल कडच्यान हे मध्व गौडीय संप्रदाय start jale. So he comes of the line of Madhva, the acharyas of pure Dvaita, dualistic philosophy. Sri Madhavendra Puri was an acharya of Madhva school, as his
considered to be the connection link between the Madhva and the Gaudiya Sampradaya. This is accepted by both Madhva as well as the Madhva Gaudiya Sampradaya. So hangele Madhva Gaudiya Sampradaya kit hangele शिक्षण की तसा अति इम्पॉर्टंट म्हणून आम्ही हांगा सांगितलं. सो हे माधवेंद्र पुरी कशी आमका डिसिप्लिनिक सक्सेशनांत आयल्यात म्हणून हांव एक सांगच्याक बीन प्रयत्न केला हांगा. सो मध्व गौड संप्रदायांत हांव सांगल तशी फर्स्ट मध्वाचार्य कितें जाता, मध्वाचार्यान उडपी म्हणले हातूंत भितर जन्म घेवन आमी मस्तीतले पटी विक्रम भट प्रभू कडच्यान आयकिले की कशी मध्वाचार्यान हे आमगे संप्रदाय कशी स्थापन केले. मध्वाचार्यान 2 पटी वचन तांणी बरयल्ले भाष्या कोटू व्यासदेवाले परमिशन घेवन येवन तांणी हे मध्व संप्रदाय मुखार ब्रह्मा कडच्यान नारदा कडच्यान आयिल्ले नंतर मध्वाचार्य. सो हे मध्वाचार्य डिसिप्लिनिक सक्सेशनांत पहिले कोण आसता म्हळ्यार संन्यासी कोण आसता, लक्ष्मीपती तीर्थ म्हणून. हे लक्ष्मीपती तीर्थाले नंतर माधवेंद्रपुरी. हे माधवेंद्रपुरीन हांगेल कडच्यान दीक्षा घेवन आमका एक म्हळ्यार शिक्षण कितें आसा, इस्कॉनचे कितें शिक्षण आसा ते तांगेल कडच्यान आयले म्हणटा. सो हांगेले मस्त शिष्य आसता, तातूंत एक प्रॉमिनंट शिष्य ईश्वर पुरीपाद माधवेंद्र पुरीले कितें म्हणटा हांणी. आनी ईश्वर पुरीपाद कितें आसता, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभुले गुरु. सो चैतन्य महाप्रभु कृष्णाले रूप स्वयं कृष्ण राधाराणील भाव घेवन आयिल्ले. सो हे कितें भक्ती कल्ट कितें आसा, भक्ती कल्ट प्रोपगेट करच्याक द बेस्ट एक्झाम्पल म्हळ्यार कशी आमी संकीर्तन करता, कशी आमी कृष्णाल वयलं प्रेम दवरता, सडनली आमी कशी भक्तीक हे करिता, हे माधवेंद्र पुरीपादा कडच्यान आमी आयिल्ले म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार मध्व संप्रदायांत मस्तीतले रिच्युअलिस्टीक आसता, मस्तीतले स्ट्रिक्टली फॉलो करचे आसता, जाल्यार तातूंत हे आमगेले चैतन्य महाप्रभू कितें शिक्षण आसा हातूंत भितर व्हेरी इजिली म्हळ्यार स्क्रिप्चर कितें आसा, प्रभुपादान स्क्रिप्चरान बरयल्लें कितें आसा आमकां कळची लँग्वेजार बरोवन दिवना, आमकां एक अंडरस्टँड करचे आमी खंयच्यान आयिल्ले आनी आमी खंय वचता. सो हे कितें चैतन्य महाप्रभू शिक्षण आसा हे आमी माधवेंद्र पुरी कडच्यान आयिल्ले म्हणून सांगितलं. आनी तदनंतर चैतन्य महाप्रभुले प्रॉमिनंट आचार्य आसले. चैतन्य महाप्रभून विंगड जाग्यार वचून म्हळ्यार बांगलादेश, तदनंतर साऊथ इंडिया अशी वेगवेगळे जाग्यार वचून सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आणि गोपाल भट्ट गोस्वामी हे कितें षडगोस्वामी आसता. आमी एवरीडे तांकां आमी प्रे करता. हे षडगोस्वामी ना हे चैतन्य महाप्रभू कितें शिक्षण आसा हे आनी मुखार अति इलॉबरेटली जावन आमकां कळची आमकां कळत तशी म्हळ्यार स्क्रिप्चरांत बरयलें आमकां कळत तशी आनी मस्तीतले पुस्तक बरयले आनी आमकां कळयले. आनी वैष्णव कितें आसता वेस्ट बेंगालांत आनी स्पेशली जगन्नाथ पुरी एरियांत हे ओट्टू लोक मुखार चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार हे ओट्टू माधवेंद्र पुरीक कनेक्ट जाल्ले लोक हे ओट्टू लोकांना नेक्स्ट चैतन्य महाप्रभू लिलांत भाग घेतले. सो अशें हांव आमी दोळे बंद कर घेवन कृष्णान कशी सांगले आसा आनी खंयचे नॉलेज आमी ग्रास्प करता हे कृष्णा कडच्यान आयिल्ले उरता. सो कृष्ण परम गुरु, तदनंतर ब्रह्म, तदनंतर नारद, तशीच मध्वाचार्य, तशीच आमकां माधवेंद्र पुरी फर्स्ट आमकां आमगेले हातूंत भितर संप्रदायांत आमकां फर्स्ट गुरु कोण माधवेंद्र पुरी. तशी ईश्वर पुरी लॉर्ड चैतन्य, तशीच आमकां आमगेले 5 गुरुवारी कितें आसता जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, तदनंतर भक्ती विनोद ठाकूर महाराज आणि तदनंतर भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराज आणि गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, नंतर भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराज, and then his divine grace Srila Prabhupada. So Prabhupada कितें आसता हे डिसिप्लिनिंग सक्सेशनांत आसता. सो अशान आमी खंयचे नॉलेज आमकां मेळते आसा हे आमी प्युअर नॉलेज म्हणून आमी अंडरस्टँड करचे ना, हे कृष्णा कडच्यान नॉलेज आयिल्ले. सो अशें म्हणून आमी
कितले माधवेंद्र पुरीक आमी म्हळ्यार मनान आमी आभार व्यक्त केला री कमी अशें म्हणून आमी सांगितता. सो हे माधवेंद्र पुरी कितें जाता, माधवेंद्र पुरी पाद कितें जाता हांणी डायरेक्टली कृष्णा संगतीक हांगेले कनेक्शन असले आनी कृष्णाले 3 रुपार हांगेले कनेक्शन असले ते खंयचे म्हण पळोवया. सो फर्स्ट हांणी हे कितें आमी पिक्चर पळयता आसता हे गोपालजी म्हण आणि स्वयं गिरी गोवर्धन कितें आसा आमगेले थंय हांगेले प्राकट्य जाले आणि हे कृष्ण कितें आसता हांगेले आता सद्याक आनी नाथ द्वारांत म्हळ्यार हांगेले देवस्थान आसा. सो हे गोपालजी फर्स्ट हांगेले कसं म्हणतात रिइन्कार्नेशन कितें आसा, रिइन्कार्नेशन माधवेंद्र पुरी संगतीक जाले. हे कशी जाले म्हण आमी हे स्टोरीन आयकूया. तर नंतर मुखार माधवेंद्र पुरीन एक गोपीनाथ म्हण आसा रेमुनांत, हे गोपीनाथाले चित्र, हे गोपीनाथाल बी मस्त बरे फास्ट टाइम आसा तेही आमी आज आयकूया. सो सेकंड डीटी कितें आसा, सेकंड अर्च विग्रह कितें आसा माधवेंद्र पुरीक हे गोपीनाथाले दर्शन जाले आणि लास्ट तांगेले कितें दिवस आसता तांणी हे गोपीनाथाल संगतीकच्या आणि हे करगिना तांगेले समाधी थंय आसा रेमुनांत आसा. नंतर तांगेले ट्रॅव्हलांत तांणी जगन्नाथपुरी, सो जगन्नाथ नन अदर देन कृष्णा, सो तांणी जगन्नाथपुरीकी वचून घेना थंय जगन्नाथाल बी तांणी आशीर्वाद घेतले. सो माधवेंद्र पुरी लायफांत कृष्ण कितले रुपार हे आसा म्हण आमी अंडरस्टँड. सो इतले प्रेम बांधव्यांत असले मिती माधवेंद्र पुरीले डिसिप्लिनीक माधवेंद्र पुरी शिक्षणा भितर गौडीय संप्रदाया भितर परत कृष्णान एज ए तांगेले डिसायपल जावन तांणी संन्यास घेतले आणि तांणी कृष्णाले भक्ती कृष्ण प्रेम माधवेंद्र पुरी कडच्यान आयले की प्रेम आसा कशी वितरण करता म्हणजे ना कृष्णान परत येवन एस्टाब्लिश केले म्हण आमी हांगा पळयता. सो हांगा बिफोर लॉर्ड चैतन्य appeared, he sent, माताजीन सांगल तशी, he sent his eternal associated like Sri Advaita Acharya, Sri Jagannath Mishra, Sachi Mata, Madhvendra Puri, Ishwar Puri to the earth. Sri Madhvendra Puripad took initiation from Sri Lakshmipati Tirtha in the Madhvacharya Sampradaya. He had many, but Sri Advaita Acharya and Ishwar Puri were the chief disciple of Madhvendra. So Advaita Acharya none other than आम्ही विष्णूले इन्कार्नेशन म्हणतात आणि अद्वैत आचार्याले कित म्हणतात अद्वैत आचार्याले एक रिक्वेस्ट हावेर गंगा नदी तट्यार तांकां केन्ना कृष्णाक आपले तेन्ना चैतन्य महाप्रभून हे धरातळार येवचे एक इच्छा प्रकट केली आणि तांणी आयली इच्छा. सो हे अद्वैत आचार्य आणि ईश्वर पुरी कितें जाता हे माधवेंद्र पुरीले मेन डिसायपल. तशी माधवेंद्र पुरीले मस्तितले डिसायपल असले मेन डिसायपल आणि दोन. आणि माधवेंद्र पुरीले अंतिम दिवसांत ईश्वर पुरी पादान तांगेले मस्त केअर केले म्हळ्यार कित्याक की म्हळ्यार तांगेले बॉडी इतले ट्रान्सडेंटल असले की म्हळ्यार 24/7 तांगेले कितें फोकस कितें आसा कृष्णावेर असले अशें तांगेले मस्तितले डिसायपल आसता तातूंत ईश्वर पुरी पाद कितें जाता अति उन्नत म्हणिता अद्वैत आचार्य बी आणि ईश्वर पुरी पादा कडच्यान चैतन्य महाप्रभू हांगा पळोवंक शकतात कृष्ण एक नील वर्णार आसा आणि तांगेले सकल चैतन्य महाप्रभू गौर वर्णार. सो माधवेंद्र पुरीपाद कितें जाता हांणी हांगेले भक्ती इतलो असले की म्हळ्यार खंयचे एक म्हळ्यार आकाशार आमी एक ब्लू कलर आमी केन्ना पळोवंक शकता कशी आकाश ब्लूइश जाल्ले उरता न्ही क्लाउडान. सो ते पळोवन बी तांकां तांतू भितर ती जीव चराचरान तांणी कृष्णाक पळयताली कित्याक म्हळ्यार प्रत्येकल्या शरिरांत ती परमात्मा जावन कृष्ण बसता. सो ते पळोवन तांणी डे एंड नायट तांणी इतले भक्तींत असले इतले इंटॉक्सिकेशन असले म्हणून खंयचे एक हे पळोवन तांणी अनकॉन्शियस जाताले म्हळ्यार तांगेले भक्तीचे प्रेम भक्तीचे हायर स्टेजार आसा तांणी अशी म्हणगिना वृंदावन दास ठाकुरान सांगले आसा. आणि कृष्णराज कविराज गोस्वामीन अति इलॉबरेटली हातूंत भितर वृंदावन दास ठाकुरान भक्ती चैतन्य भागवत बरयले वृंदावन चैतन्य भागवतान मस्त डिटेल दिला तातूंतल्यानी थोडे हांव हांगेल बद्दल घेतला. आणि कृष्णराज कविराज गोस्वामीन चैतन्य चरितामृतात माधवेंद्र पुरीले इलॉबरेटली एक्सप्लेन केले आसा. सो हे माधवेंद्र पुरी एक पटी बेंगालच्यान फिरते तांणी
वृंदावनाक आयले आणि वृंदावनांत तांणी येवन गोवर्धन पर्वत आणि परिक्रमा करच्याक स्टार्ट केले. सो हातूंत अशी सांगले आसा की म्हळ्यार की केन्ना आमी परिक्रमा करतात, परिक्रमा आम्ही करतना वृंदावन परिक्रमा करतात, आम्ही गोवर्धन परिक्रमा करतात. सो केन्ना आम्ही परिक्रमा करतात तेन्ना आमी कृष्णाल पास्ट टायमांत आम्ही जल तितले आम्ही फोकस करता, जल तितले आम्ही तातूंत भितर हे करता. सो हे पिक्चरांत आमी कितें पळयता आसता, हे गोविंद कुंड म्हण एक कुंड आसा परिक्रमांत. तशी मस्त इतले कुंड आसा, सुरभी कुंड, सुमार इतले कुंड आसत, राधा कुंड, श्याम कुंड, अशी मस्त इतले कुंड आसत. जाल्यार तातूंत हे गोविंद कुंड कितें आसा, हे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट कुंड. हे कुंड बेसिकली केन्ना गोवर्धन लिफ्ट गोवर्धनाक पर्वताक केन्ना कृष्णान उकळले तेजेच्यान ऑफेन्स जाले नंतर केन्ना इंद्र कितें आसा, इंद्रान येवन देवाले अभिषेक केले नंतर जाल्ले कुंड हे. सो हे गोविंद कुंडाचे मस्त इम्पॉर्टंट आणि हे बेसिकली कृष्णाले कितें गोपालजी कितें म्हणटात आमी, श्रीनाथजी कितें म्हणटात, हांगेले रिइन्कार्नेशनाक हे कुंडाक बी मस्त महत्व आसा. आणि आज बी आमी परिक्रमा केल्यार थंय माधवेंद्रपुरीले एक सान कुटीर कुंडाच्या बाजून आसा आणि थंय माधवेंद्रपुरी पाद बसून तांणी कृष्णाले चॅन्टिंग आणि कृष्णाले वयर ध्यान केले अशी म्हणगेना उल्लेख आसा. सो हे तोच जागो. बेसिकली माधवेंद्रपुरी फिरते 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 गोविंद कुंड येतात. गोविंद कुंड आयले नंतर तांकां कृष्णाले नामस्मरण अति इंटेन्सली करता म्हण मनान दिसता आणि तांणी लगातार 2-3 दिवसांन बसून कंटिन्युअसली चॅन्टिंग करतात, सकाळच्यान रात्र पर्यंत. हे वैष्णवाल क्वालिटी, वैष्णव कितें करतात, वैष्णव 24/7 म्हळ्यार आमगेले दिनचरी कार्य कितें आसा, मे बी आमकां 8 तास न्हीद जेवका, 2-3 तास आमकां फ्रेशअप जावचे होवका, म्हळ्यार बाकी ओटू कार्याक. सो अशें आमी 8-10 तास 12 तास अशी वेस्ट करतात आमगे दिवन. जाल्यार हे आचार्यगण कितें आसता, 24 तासांत 22 अवर्स कितें आसता तांणी चॅन्ट करणं, 1-2 तास तांगेले दिननित्य कार्य म्हळ्यार शुद्ध जावच्याक, न्हावच्याक हातूंत भितर तांणी हे करता. सो माधवेंद्र पुरीपाद कितें आसता, 2-3 दिवस अन्न खंयचे ग्रहण करनाशी कंटिन्युअसली म्हळ्यार एक्स्टसीन तांणी एक झाडा मळा बसून गोविंद कुंडा लागीं कंटिन्युअसली तांणी हे करचे लागले. हे कितें आसा, हे पिक्चरांत बसले माधवेंद्र पुरीपाद आणि रायटाक आमी पळोवंक शकता कृष्ण. सो केन्ना तांणी तशी करते बसले तेन्ना एक दिवस म्हळ्यार 3rd की 4th डे एक गोपाल येता, एक कवर्ड बॉय येता, येवन माधवेंद्र पुरीपादाक एक पॉट दिता आणि ते पॉट दुधाचे उरता आणि ते दुधा पॉट दिवन माधवेंद्र पुरीपाद म्हणटा, हे पॉट हांव लागीं गांवच्यान आयला आणि हे तू 3-4 दिवसान कसले घेतला म्हणून म्हाका कळले म्हण. तेन्ना माधवेंद्र पुरीपाद म्हणटा, तू कशें कळलें हांव 3-4 दिवसान? ना, हांगा गोविंद कुंडाक आमगेले गांवाच्यान गोपी येतात उदक करच्याक. सो तांणी 2-3 दिवसान पळयले की एक साधू संन्यासी बसून घेवन अति इंटेन्सली चॅन्ट करते आसा आणि त्या जाग्याच्यान तो हलना. अशें ताणें मोस्टली खंयचे एक भिक्षा घेवन खंयचे एक अन्न ग्रहण केल्ले दिसना. अशें तूं व्हरून तांकां दूध दी म्हण ताणें सांगले म्हण हांव घेवन आयलो. आणि आमगेल्या गांवांत तशें आसा की म्हळ्यार कोणी एम्प्टी स्टमक म्हळ्यार भुकेन कोणी उरच्याक आमी केन्ना सोडनात. अशें म्हणून हे पॉट हांव घेवन आयला, हे दूध तूं पी आणि सांजे हांव येतासतना परत हांव हे घेवन वता पॉट म्हणटा ओके म्हण सांगून ते पॉट घेतात आणि तांगेले चॅन्टिंग सांजे वेळार तांणी ते दूध ग्रहण करतात. केन्ना तांणी दूध ग्रहण केले तांगेले कितले देहाचे कितें म्हणतात आयास आसा, कितले देहाचे कितले टायर्डनेस आसा ते कंप्लिटली इलॉबरेट जावन तांकां दिसता की हे दूध ट्रान्सडेंटल दूध, हे नॉर्मल दूध न्ही. तांगेले देहांत एक नमनी चैतन्य येता आणि तांकां डाऊट येता की तो आयिल्लो शरडू कितें आसा, आयिल्लो गोपाल कितें आसा, कृष्ण बे ना. कृष्ण म्हळ्यार ताणें येता म्हळ्यार सांजे सांगून तांणी इवनिंगांत मस्त बसून वेट करतात, हो येतलो म्हणगिना. जाल्यार सांज जाता, सांज जाल्या नंतर तांणी चॅन्ट करते 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 तांणी थंय निद्रा अवस्थेर वतात. सो निद्रा अवस्थेर गेले नंतर तांकां मना दिसता की
की हांवें मिस केलें की कितें हेच्या वांगडा तशी ते दीस वता नेक्स्ट डे येता नेक्स्ट डे आयले नंतर नेक्स्ट डे रात्रीक पूर्ण डे वेट करता ते दिवशी कृष्ण येना रात्रीक तांकां सपनांत सो कोण गोपाल आयिल्लो तो सेम गोपाल तांगेले सपनांत येता आनी सपनांत येवन तांकां सांगता की माधवेंद्रपुरी यो म्हण तांगेले हात धर घेवन तांकां घेवन वता तांकां घेवन वचून सपनांत पळय हे गोवर्धनाचे हे कितें झाडी आसत हे बुश आसा आनी तूं भितर मागेले मूर्ती पडली आसा हांव पडलो आसा तूं भितर आनी हांव मस्त वर्षान मस्त मस्त कालाच्यान हांगा पावस बत हातूं भितरच्यान हांव हे केलें आसा आनी हांव तुगेले वेट करता आसलो म्हळ्यार तूं केन्ना येतलो म्हणून सो प्लीज तूं हांगा लागीं असले गांवां वचून घेवन थंयचे वृंदावन वासी लोकांक घेवन येवन म्हाका हे प्लीज बुशाच्यान काड म्हण ताका सपनान सांगता आनी मुखार सांगता की हांव सेम गोपाल कोण गोवर्धनाक उकळ्ळो हांव सेम गोपाल आनी हांव हे म्हागेले मूर्ती कितें आसा हे अर्च विग्रह कितें आसा हे डीटी कितें आसा हे अर्च विग्रह म्हागेलो परपोता वज्रनाभ कितें आसा ताणें हे गोवर्धनार एस्टाब्लिश केल्ले म्हाका जाल्यार केन्ना कालक्रमेण मोहम्मडियन मुस्लिम लोकांले अटॅकांत हांगचे प्रिस्ट कितें आसा तांणी भिवन गोवर्धनाच्यान सकयल हाडन हे बुशा भितर म्हाका दवरना तांणी धांवन गेली आनी तांणी कडेन वापस आयिल्ले ना सो हांव तेन्नाच्यान विचार करता आसलो केन्ना माधवेंद्रपुरी येतलो आनी केन्ना म्हाका भायर काडटलो सो अशें प्लीज हांव सेम तोच गोपाल म्हाका हांगच्यान भायर काड अशें म्हणून चैतन्य चरितामृतांत मध्यांत 4.21 43 पर्यंत आमगेले कृष्णराज कविराज गोस्वामीन इलॉबरेटली बरयल्ले आसा सो केन्ना हे सपन पळयता तेन्ना सपन पळयले नंतर तांकां सडनली जाग जाता आनी जाग जाल्या नंतर तांणी तातूंत भितर आनी परत मुखार तो सांगता की हे मूर्ती कितें आसा हे भायर काड म्हूण परत म्हाका गोवर्धना वयर म्हाका परत स्थापन कर तूं आनी म्हागेले एक देवस्थान बांद आनी म्हाका तुगेले कडच्यान सर्वीस घेवका तुगेले कडच्यान सेव घेवका म्हूण मस्त इच्छा जाला कित्याक म्हळ्यार तूं हे डिवोशनल सर्विसांत हायेस्ट एक्स्टॅटीक लव स्टेजार आसा तूं शोना म्हाका प्लीज हांगच्यान भायर काड म्हण सांगत तशी हे चित्र तुमी पळोवंक शकतात हे श्रीनाथजी विग्रह हे श्रीनाथजी विग्रह बरी व्हडली मूर्त आसा ही सो केन माधवेंद्रपुरीक स्वप्नांत गोपाल सांगता तेन्ना माधवेंद्रपुरी इमिडिएटली गांवच्या लोकांक वचून घेवन येतात घेवन येवन तांणी ते बुशाच्यान क्लियर केले तशी तांकां हे गोपालजीले दर्शन जाता आनी ते गोपालजी खोवन तांणी गोवर्धन हिल्ला वयर तांणी एस्टाब्लिश करतात आनी गोवर्धन हिल्ला वयर एस्टाब्लिश केल्या नंतर गांवच्या लोकांक मस्त खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार वृंदावनवासी कितले म्हळ्यार तांणी कृष्णा वयर अति प्रेम तांकां कृष्ण आनी राधाराणी आज आमी वृंदावनांत गेल्यार वृंदावन आनी गोवर्धनांत आजून गेल्यार तांणी खाली राधाराणी नांव मात्र घेतलें सो ऑलरेडी तांकां कृष्णा वयर अति प्रेम उरता सो तांणी गांवचे लोक कितें करतात इमिडिएटली कृष्णाला एक देवस्थान बांदतात ते आनी इमिडिएटली ते दिवसा एक अन्नकूट माधवेंद्रपुरी अरेंज करता आनी ते अन्न पहिले एस्टाब्लिश करना गोविंद कुंडच्यान उदक हाडन तांकां क्लीन करना तांकां मस्त इतले श्रृंगार करना नंतर हे अन्नकूट आनी महापूजा गोवर्धनाची पूजा कशी करतात तशी एक व्हड पूजा आनी ते पूज करचे लोकांक कुटू ते हाका आपयतात आनी ते अन्नकूट इतले दिवस चलता की म्हळ्यार मस्त इतले काल चलता आनी हांगेले आत्ताचे नाव गोपालजी नाव कसं की म्हळ्यार श्रीनाथजी आनी हांणी पुष्टी मार्गांत वल्लभाचार्य म्हण आचार्य आयिल्ले तांणी हांगेले म्हळ्यार मोमडियन्स कालांत परत आनी युपीच्यान मायग्रेट करते जयपूर गेले हे गोपालजी आनी थंयच्यान तांणी मुखार वचून नाथद्वारांत वल्लभाचार्या कडच्यान तांणी सेवा घेतली आनी हे आता नाथद्वारांत श्रीनाथजी टेम्पल आसा आनी मोस्टली वर्ल्डांत वट्टुकडे श्रीनाथजी टेम्पल पळोवचें मेळटा आमकां आनी हांगेले फॉर्म कसले बाल फॉर्म म्हळ्यार हात एक वयर आसा एक बोटार कशी कृष्णान गोवर्धन उकळ्ळे ते पोस्चर आसा आनी आतां आनी प्रेजेंटली तांणी राजस्थानांत सो माधवेंद्रपुरी मुखार कितें करतात की म्हळ्यार
एलॉबरेटली हांगेले कृष्णाले सेव करचे लागतात अशी मस्त महिने मस्त वर्ष एक दोन वर्ष चलता कंटिन्युअसली माधवेंद्र पुरी कडच्यान सेवा घेतात आणि ते अन्नकूट कित आसा ते कंटिन्युअसली चलता म्हळ्यार एक गावाचे लोक अरेंज करतात नंतर तांतूत पार्टिसिपेट केले अनेक गावाचे लोक अरेंज करतात अशी कृष्ण अति संतोषार गोपालजी कित आसा माधवेंद्र पुरी कडच्यान सेव घेवचे लागता आणि केन्ना सेव घेते उरता परत एक दिवस रात्रीक आणि परत तो गोपाल माधवेंद्र पुरी सपनान येता आणि माधवेंद्र पुरीक सांगता माधवेंद्र पुरी आणि म्हाका मस्त काळांत हांव ते बुशा मध्ये आसली ती म्हागेले बॉडी टेम्परेचर मस्त वाढला आणि म्हाका मस्त अनइझी फील जाते आसा म्हागेले बॉडीची टेम्परेचर वाढला आणि हे कमी करका म्हळ्यार म्हाका चंदनाच लेप जावका अशें तू जगन्नाथपुरी मलय हिल म्हण आसा जगन्नाथपुरी वचून म्हागेले खातीर हे चंदन कित आसा गंध कित आसा गंधा झाड सॅन्डलवूड ते घेवन येवन ते झरोवन म्हागेले बॉडी लायल्यार म्हाका बरे फील जातले आणि हे इन्सिडेंट जाले तेन्ना माधवेंद्र पुरी ऑलरेडी 80+ 80 वर्षां वयर आसता तेगेले वयस जाल्यार वैष्णव कशी एक कृष्णाले सेवेक तत्पर्य उरता म्हणून आमी हातूंत माधवेंद्र पुरी कडच्यान शिकयता इमिडिएटली केन्ना तांकां हे स्वप्न येता आणि केन्ना तांकां कृष्ण सांगता की आपणाल बॉडी टेम्परेचर वाढला आपणाक अनइझी फील जाते आसा अशी जातवे अशी जाल्यार कृष्णाक मस्त आवडता तांगेले भक्त लोक कडच्यान सो माधवेंद्र पुरी पाद मस्त प्रचलित असले कित्याक म्हळ्यार तांणी कृष्णाले एक देवस्थान कृष्णाक एक गोपालजी परत रिएस्टाब्लिश केले मस्त पॉप्युलर असले सो तांगेले मन असल्यार आमगेले तसले भक्त जाल्यार कितें असले कोणाक तरी सांगून ते बी वय जाला म्हळ्यार कोणाक तरी सांगून धाण देवन आमी हाडयतले जाल्यार माधवेंद्र पुरीन तशें केन्ना गोपालाल कितें आज्ञा कितें आसा तांणी स्वता आपणाक सांगले सर्वीस आपूण करका म्हणून सांगून तांणी चलचे लागतात हांव केन्ना वृंदावन आमी आसले तेन्ना आमी बाय ट्रेन ट्रॅव्हल केला जगन्नाथपुरीक वृंदावनच्यान जगन्नाथपुरी वचका म्हळ्यार ऑलमोस्ट बाय ट्रेन 36 hours जावपा भुवनेश्वर लागी जगन्नाथपुरी आसा आणि हे युपींत आसा सो इट्स अ लॉंग डिस्टन्स म्हळ्यार एक 800 to 900 किलोमीटर जातले सो तितले डिस्टन्स कितें आसा तितले डिस्टन्स उरल्यार माधवेंद्र पुरी पाद कितले लागता की ना हे सेव म्हाका कृष्णान दिला आणि हांव हे करता सांगून घेवन तांणी इमिडिएटली नेक्स्ट डे उठून घेवन वॉक करचे लागतात हे वॉक करतना मध्य एक जागो येता हे रेमुना म्हण घेन हांगा एक गोपीनाथले खीरचोर गोपीनाथले देवस्थान आसा हे देवस्थाना पिक्चर हो खीरचोर गोपीनाथ आमी फर्स्ट 2 स्लाइडा पळयले पयलेचे डीटी कितें आसा गोपालजी आणि नेक्स्ट डीटी हांका साक्षात्कार जाल्ले कोण आसा हो गोपीनाथ आणि हो गोपीनाथ ओरिस्सांत म्हळ्यार युपी ओरिस्साचे जगन्नाथपुरी ओरिस्सांत जगन्नाथपुरी वच्चे रस्त्यार हे रेमुना म्हणले एक गांव येता ते गांवांत हे खीरचोर गोपीनाथाले टेम्पल आसा अति सुंदर आसा मी विजिट केला ते आणि अति म्हळ्यार भक्त लोक कितें आसता ते रिजनाचे भक्त लोक मस्त लोक विजिट करतात सकाळचे मंगळ आरतीक आफ्टरनून भोगाक आणि इवनिंग आरतीक मस्त कडच्यान लोक येतात आणि माधवेंद्र पुरी हांगा आसा माधवेंद्र पुरी समाधी हांगा आसा सो हो खीरचोर गोपीनाथ कोण सांगल्यार हे त्रेता युगांत अशी बरयल्ले आसा की त्रेता युगांत रामदेव केन्ना वनवासांत असलो वनवासांत असताना एक दिवस तितल्या जाग्यान ट्रॅव्हल केले आणि तातूंत चित्रकूटांत रामदेव मस्त वर्ष असले चित्रकूट घन जंगलांत एक दिवस चित्रकूटांत रामदेव बसले तेन्ना तांणी पळयले की जंगलांत गाय कितें आसता गाय चरते असत म्हळ्यार तण खावच्याक चरते असत केन्ना ते रामदेव पळयता रामदेवाल तोंडार एक हांसो येता एक स्माइल येता आणि रामदेवाल तोंडार स्माइल आयले तेन्ना सीता देवी तांगेले संगतीक वनवासांत उरता सीता देवी केन्ना रामाल तोंडार हास पळयता सीता देवी म्हणटा हो हास बेगीन विंगड हास हो कित्याक तुमी अशी हासते आसत म्हण तेन्ना मस्त ताका म्हाका अंडरस्टँड करता म्हण तेन्ना राम सांगता नेक्स्ट मागेल केन्ना अवतार आसा कृष्ण अवतारांत हांव एक गोपाल रुपार एक कवड भायर रुपार हांव द्वापर युगांत हांव येवचें आसा आनी मागेले अति रिलेशन हे गायी संगती आसा ते
ते दृश्य म्हाका मनांत पळोवंक येना म्हाका गायीक पळोवन हांस आयलें म्हणटा ना सीतादेवी म्हणटा ते रूप म्हाका आत्ता पळोवका हे त्रेता युग एक युग पयले म्हाका आत्ता पळोवका म्हणटा ताणें केन्ना तिने हर्ट करता जनरली बायल मनशां जनरली हर्ट करना करता सो केलें तेन्ना कृष्ण रामदेव कितें आसा खुशीन म्हणटा नो प्रॉब्लम हांव तुका ते करता म्हण सांगून जंगलांत ते चित्रकूट जंगलांत वचून एक म्हळ्यार अति विग्रह करचे कित्याक कृष्ण स्वता तो विग्रह करचे कितें एक मूर्त एक फातर आसा ते घेवन येवन तांगेले कडेन कितें एरो उरता ताजेर तांणी हे कार्व केले सो हो गोपीनाथ रामदेवान त्रेता युगांत कार्व केले म्हण आमी अंडरस्टँड करूं शकता कितले ओल्ड अर्च विग्रह कितले ओल्ड डीटी ही म्हण आमी अंडरस्टँड करूं शकता सो ही डीटी कितें आसा मुखार कालक्रमेण विंगविंगड प्रदेशाच्यान ट्रान्सफर जाते जाते आज सद्याक हे रेमुनांत हांगेले देवस्थान आसा किरचोर गोपीनाथालय आणि हे किरचोर गोपीनाथाक सांगले तशी सकाळी 5 घंट्याक मंगळ आरती येता ते मंगळ आरती वेळा मात्र तांगेले तांकां श्रृंगार करचे पयलीची मंगळ आरती ही तेन्ना आमी पळयला आणि ते सकाळच्या मंगळ आरतींत तांकां धोती लायले उरना सो धोती घाल्ले उरना ती तांगेले विग्रह कंप्लीटली दिसता आमकां म्हळ्यार तांगेले कितें पीठ कितें आसा देवालय ते पीठ आमी ते पिठांत एक्सप्लेन केले तशें हांगा अष्टशकी आसा अष्टशकी जावन लेफ्ट हँड सायडांत ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा आणि राईट हँड सायडान चंपकलता सुदेवी तुंगादेवी आणि रंगादेवी अशी 8 सकीले कार्व हे केन केले हे कृष्ण हे रामान त्रेता युगान केले म्हळ्यार ही सखी कितें आसता इटर्नली असोसिएट ऑफ कृष्णा म्हण आमी हांगा अंडरस्टँड करीत तांगेले अजुनी जन्म जालना तांगेले अजुनी युग बी आयला जाल्यार राम नन अदर दॅन कृष्णा सो रामान एक कार्व केले रामदेवान एक कार्व केले आणि तशीच सकल तांगेले कंपॅनियन तांगेले दोस्त कितें आसता कृष्णाल दोस्त सनंदन सुबला विदुग्धा आणि मधुमंगला हे 4 लोकांनी चित्रतंतू आसा आणि ते सगळं चाणूर आणि मुष्टिका हांकां कृष्णानं मारले हांगेल बी कृष्णानं रामदेवानं कार्व केले आसा सो हे सकाळचे आमी दर्शन घेतल्यार हे आमी हे उट्टू चित्र आमी कितें आसा ते डीटी सकल असले ते प्रभावळींत तांगेले ते बेसार असले हे आमी पळयता सो हे किरचोर गोपीनाथ कितें आसा केन्ना माधवेंद्रपुरी कितें जाता चलते चलते तांकांय गोतूर हांगा गोपीनाथाल देवस्थान आसा म्हणून सो रेमुनांत गोपीनाथाल दर्शन घेवन वचचें म्हणून सांगून तांणी ते देवस्थानाक वता देवस्थान सकाळच्यान सांज पर्यंत तांणी प्रत्येक तांगेले कितें आरती आसा तातूंत पार्टिसिपेट करची इच्छा करता सकाळची मंगळ आरती येता दनपारा एक स्पेशल भोग गोपीनाथाक ऑफर करता आमी टेस्ट केला अति फॅन्टास्टिक ऑफर ते ताका अमृत केली म्हळ्यार एक स्वीट रायस कितें आसा कृष्णाक ऑफर करता अशी म्हणले आसा शास्त्रांत की हे अमृत केली कितें रेसिपी आसा हे एवरीडे इंद्राणी म्हळ्यार इंद्र आनी इंद्राणी वामन देवाक हे एवरीडे तांणी ऑफर करता अशें म्हणगेन शास्त्रांत बरयलें सो तो रेसिपी हे आमगे मटेरियल वर्ड आसले हे वयली लोकांच्यान आयिल्ली रेसिपी अमृत केली अति टेस्टी अजुनी माती पॉट कितें आसता तातूंत घालून तांणी हे बार पॉट 20 डिपेंड ऑन कितले भक्त लोकांले आसा जाल्यार जनरली मिनिमम बार पॉट तांणी हे कृष्णाक एवरीडे गोपीनाथाक ऑफर करतात केन्ना दनपार जाता आणि केन्ना हे ऑफरिंग घेवन येवचे लागता अति सुगंध हे अति म्हळ्यार नेक्टर म्हणीत आमी देव लोकांच्यान आयिल्ले नेक्टर म्हणीत कृष्णाक ऑफर केल्या नंतर भक्त लोकांक आनी केन्ना हे घेवन येते उरता माधवेंद्रपुरी मनान जाता की हे थोडे टेस्ट म्हाका करचे म्हणल्यार सेम एक्झॅक्टली सेम हांव मागले गोपीनाथ मागेले गोपाल करना ऑफर करीत असले अशी म्हणून तांगेले मनांत येता हाण दवरले उरता हे ऑफरिंग ताका आनी ते पळोवच भितर तांगेले मना येता आनी इमिडिएटली वैष्णव म्हळ्यार कितले हंबल उरता इमिडिएटली तांगेले मना येता की हे अजुनी कृष्णाक ऑफर केलना ऑफर करचे पयले म्हागेले मनान तशी आयिल्ले की हांवें हे टेस्ट करता म्हण केन्ना तांकां ते मना दिसता तांकां मस्त बेजार जाता हांव इतले म्हळ्यार ताणें अजुनी कसले खालना खाली एक मनांत विचार केले की आपूण अशें आनी अशी म्हणले आसा शास्त्रांत की कलियुगांत
वैष्णव लोक अति एलिव्हेटेड लोक ज्याला कलियुगांत एक एक महान कन्सेशन कसं की म्हणारा आम्ही खंयचे एक मनांत लेखल्यार ताका कृष्ण जाऊ एज पर म्हळ्यार शास्त्र आसा खंयचे एक ऑफेन्स कन्सिडर जायना केन्ना आमी ते कार्य करतात ते जाल्यार बरे कार्य वरू वायट कार्य केले तेन्ना मात्र तेजेचे एक कन्सिडरेशन जाल्यार हांगा माधवेंद्र पुरी पादाक कसले आवश्यकत नासले की आपण मनांत लेखलो आपण काय टेस्ट केला न्ही पण जाल्यार तांकां मनांत दिसता कित्याक म्हळ्यार तांगेले स्टेज मस्त हाय स्टेजार उरता न्ही तांकां दिसता की हांवें अशी विचार करची बी हांवें चिवका म्हणून ते तांकां मनां दिसले फुडले कितें करतात तांणी इमिडिएटली थंयच्यान टेम्पल सोडून मस्त बेजारार वचून तांणी गांवचे भायर एक जागो उरता थंय वचून तांणी बसून मेडिटेट तांकां मस्त तितले रण्य येता म्हळ्यार मस्त तांणी तांकां बेजार जाता की हांव अशी कशी करूं शकता कृष्णाक अजून ऑफर केलें आनी ते हांवें खावचे इच्छा केल्ले म्हण सांगून आनी तेजे इच्छा केले कसले रॉंग ना ते इच्छा कित्याक केले कित्याक ती खाल नंतर सेम रेसिपी अंडरस्टँड कर म्हाका गोपालाक ऑफर करचे तांगेले तांचो बी मोटिव्ह तांगेले सेन्स ग्रेटिफिकेशनाक न्ही गोपालाक ऑफर करचे केन्ना तांणी हे येवजितात वचून भायर बसतात भायर बसल्या नंतर टेम्पल बंद जाता कित्याक म्हळ्यार तेन्ना माधवेंद्रपुरी म्हण कोण म्हण कोणाकी रेमुनांत ओरिसांत कोणाकी गोतूर ना सो टेम्पल पुजारी कितें आसा देवस्थान बंद करून वचून न्हिदता न्हिदली तशी ताका सपनांत गोपीनाथ येता गोपीनाथ येवन पुजारीक उठयता हे पुजारी उठ आज तू म्हाका ऑफर केल्लें अमृत केली तू 12 पोट ऑफर केल्ले आनी ते एक पोट हांवें कांड दवरला हांव चोर दवरला म्हागेली धोती फाटल्यान आतां वच टेम्पल ओपन कर आनी ते पोट घेवन वचून म्हागेलो एक भक्त आयला हांगा रेमुनांत ताका फोर्न हे ऑफर कर म्हण सांगून घेना ताका सपनांत सांग फुडले अचंबित जावन ते मडकी कितें आसा दवरला आपूण म्हण सांगता पोट अचंबित जावन तो उठता उठून घेन आपणाले मॉर्निंगचे कितें कार्य आसा न्हांवन धुवन करना टेम्पल ओपन करना केन्ना तो पुजारी धोती गोपीनाथाल धोती अशी सरण पळयला एक पोट थंय उरता आनी नो वे ते पोट आपणातले चलून वचपाक कित्याक म्हळ्यार ऑफर केल्ले उरता आनी थंयच्यान काडले उरता ते दिवसा कृष्णाले शक्ती पळय ते दिवसा काडले तेन्ना ताणें लॅक केल्ले उरना कितले पोट हांव दवरले आनी कितले पोट काडले सो ताका पळोवन मस्त आश्चर्य जाता एक पोट कृष्णान दवरला न्ही म्हणून इमिडिएटली तो उठून गांवांत वदरते वचचे लागता हे माधवेंद्रपुरी केन्ना माधवेंद्रपुरी म्हण वदरते गांवांत वता गांवचे भायर हाजेर येता तेन्ना ते आवाज आयकून घेना माधवेंद्रपुरी कोण म्हाका आपयता आसा म्हण पळयतना आपूण माधवेंद्रपुरी कितें जालें म्हणटना पळय हे पोट कृष्णान तुगेले खातीर चोरन दवरला हेणे हे तुका दी म्हण सांगला म्हण फुडले इतले संतोष जाता माधवेंद्रपुरीक की कृष्णाले बांधव्य कितले आसा माधवेंद्रपुरी संगतीक म्हण आमी तुजो अंडरस्टँड करीत कृष्णान चोरले म्हळ्यार एक चोरी करचे एक गोड तागेले प्रसाद जाल्यार तदनंतर हे कितें गोपीनाथाक आजी क्षीर चोर म्हणटात क्षीर चोर गोपीनाथ म्हळ्यार माधवेंद्रपुरी खातीर ताणें हे सोडले आनी केन्ना हे माधवेंद्रपुरी कळता कृष्णान इमिडिएटली वैष्णवाला अनेक क्वालिटी आमी हांगा अंडरस्टँड करू शकतात ही केन्ना तांकां कळता की देवान म्हागेले खातीर चोरले म्हण फुडले इमिडिएटली लोक म्हाका येवन प्रेज करतली म्हाका येवन हे करचे लागतली म्हण सांगून ते पोट घेवन तेच दिवस सकाळचे पांतोटेर थंयच्यान कित्याक म्हळ्यार तांणी एक मिशन घेवन आयिल्ले उरता तांकां जगन्नाथपुरी वचका वचून थंयच्यान सॅन्डलवूड घेवन येवन गोपालाक लावका म्हणून सो इमिडिएटली थंयच्यान तांणी हे करतात जाल्यार इतले प्रचार जाता की म्हळ्यार गोपीनाथान असले कार्य केले कित्याक म्हळ्यार गोपीनाथ रामदेवान कार्विंग केलो गोपीनाथ सोशावन ते 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 रिजनांत इतले प्रचलित जाता की म्हळ्यार थंयच्यान हे हाजेचे एक पास्ट टाइम कितें आसा तशी केन्ना माधवेंद्रपुरी थंयच्यान चमकिते जगन्नाथपुरी वता हे कंप्लीटली हे प्रचलित जाल्ले उरता जगन्नाथपुरींत ताका आदर सहित माधवेंद्रपुरीक वेलकम करतात आनी थंयचे राजा कितें आसा तो स्वता येवन माधवेंद्रपुरीक वेलकम करना जगन्नाथाक दर्शन दिता आनी तांकां गोतुरता कित्याक आयला माधवेंद्रपुरी म्हळ्यार सॅन्डलवूड घेवचे आयला गोपालजी खातीर पण सांगून घेवन ते ओटू सॅन्डलवूड घेवन पॅक करून दवरना आनी तशीच तांगेले वापस वचच्याक तांगेले तांकां एक 2
म्हणा तांणी तांगेल माथ्यार सँडलवूड घेतात तशी घेवन घेवन तांकां वच्चे एक वेवस्था तांच्या राजाक दिता आनी केन्ना माधवेंद्र पुरी घेऊन वापस येवचे लागतात वापस येते येते तांणी परत रेमुनाक येतात रेमुनाक आयल्यानंतर अनेक पिढी गोपीनाथाला दर्शन घेवया म्हणून तांकां दिसता आणि परत तांणी गोपीनाथाला ते दिवस दर्शन घेऊन थंय रेस्ट करतात आणि तेन्ना केन्ना रेस्ट करतात ते दिवस परत तांकां गोपालजी तांगेल्या स्वप्नांत येता स्वप्नांत येवन सांगता हे माधवेंद्र पुरी तू अति परम वैष्णव म्हाका खातीर हे वयार बी तुवें म्हळ्यार कष्ट करून वचून घेना सँडलवूड घेऊन आयले अशें हांगच्यान मुखार तुवें वचचे आवश्यकत ना हे कर्पूर आणि सँडलवूड झरोन तुवें हांगा गोपीनाथाक लायल्यार हांव आनी गोपीनाथ दोनी सेम न्ही तू गोपीनाथ लायल्यार मागेल्या आंगाक बी लागता अशी म्हणून तांकां स्वप्नांत सांगता आनी स्वप्नांत सांगले नंतर नेक्स्ट डे माधवेंद्र पुरी उठून तांचे पुजारीक सांगता कित्याक माधवेंद्र पुरी खातीर ऑलरेडी कृष्णान अमृत केली की तसा चोरले उरता सो इमिडिएटली तांणी ओटू एक्सेप्ट करता आणि थंयच्यान तांणी कितें करता इमिडिएटली पुरा भक्त गणांक कापून कित्याक व्हड मूर्ती ती गोपीनाथाल मूर्ती मस्त व्हड आसा सो तांणी झरोच्या लागता झरोन तांणी कितें करता गोपीनाथा वयर स्प्रेड करता सो ते दिवसच्यान आज आमगेल गौडीय संप्रदायांत आमी चंदन यात्रा म्हण करता आज बी वृंदावनात आम्ही केन्ना गेल्यार राधा श्याम सुंदर मूर्त प्लस कृष्ण बलराम हांकां आनी गौर नित्य हे तीन डीटी कृष्ण बलराम टेम्पलांत वृंदावनांत आसा सो तशीच इस्कॉनाची कितले टेम्पल आसत वर्ल्डांत ಒಟ್ಟು कಡೆ हे सेलिब्रेट करतात आनी हातूंत अति इम्पॉर्टंट कसं की म्हळ्यार हे ಒಟ್ಟು लोकांना म्हळ्यार एक नोटीस करचे आणि हे एक सेव घेवचे आम्ही इच्छा करता कित्याक माधवेंद्र पुरी ते वयार सो आज बी आम्ही हे चंदन यात्राचे एक महिने पहिले खंयचे इस्कॉन टेम्पला गेल्यार म्हळ्यार हांवें मुंबईत मस्तीतले कडेन पळयला गंध आणि गंधासाण हे दोन्ही दवरन उदक दवरले उरता खंयचे भक्ताक इच्छा आसा तांणी वचून घेवन ते कित्याक म्हळ्यार मस्त गंध लागता तांणी वचून घेवन 1 तास की अर्ध तास की झरोन देवा खातीर हे सेव करू शकतात हे आमकां भाग्य शिल प्रभुपादा मिथी मेळ्ळा सो हे चंदन यात्रा अति एलॉबरेटली अति उत्सवान वृंदावनांत देवळा येद्राक कित पोर्शन आसा ते उदकान करन तातूंत दोणी करन राधा कृष्ण मूर्तीक बसोवन घेवन परिक्रमा उदका भितर करतात आणि हे चंदन लायिल्ले की ते मेन अर्च विग्रहावर चंदन लायिल्ले आसा ते कंप्लीट नंतर कांड लोकांक डिस्ट्रीब्यूट करतात सो ही चंदन यात्रा कित आसा ही बेसिकली माधवेंद्र पुरील देन सो माधवेंद्र पुरीले शिक्षणात आम्ही येवजू शकतात की कितले कितले शिक्षण माधवेंद्र पुरी कृष्णान माधवेंद्र पुरी थ्रू आमकां दिला आणि नंतर चैतन्य महाप्रभून हाका मस्त इलॉबरेटली हाका आमकां दिल्ले आसा म्हणून आम्ही अंडरस्टँड करू शकतो तर नंतर माधवेंद्र पुरीक नेक्स्ट गोपीनाथाले हे जाता आणि तांणी कडेन वय जाल्ले पिती तांणी मुखार तांणी परत वृंदावनाक वतात तांणी थंयच सेटल जातात हे माधवेंद्र पुरी पादाले समाधी रेमुनाचे गोपीनाथ टेम्पला लागीं आसा ते आसा तांगेले एक सान मठ आसा ते मठांत आमी गेले तेन्ना थंय तांचे पुजारी कितें आसा टेम्पल सेव भायरच्यान कोण आयिल्ले उरता तांकां सेव करचे दिता सो आमकां टेम्पल क्लीन करचे एक अवसर मेळ्ळो थंय आणि हे माधवेंद्र पुरी पाद कशें म्हणटा कीरचोर गोपीनाथ नाव कितें आसा हे माधवेंद्र पुरी पादाले ते आयला सो हांगा कृष्णराज कविराज गोस्वामी सांगते आसता की यस्मै धातुं शिरोय क्षीर बंधम गोपीनाथ क्षीर चोरभुदो भूतम श्री गोपाल प्रधादुसित सन यत् प्रेमतम माधवेंद्रम नतो अस्मि I offer my respectful obeisance Madhavendra Puri, who was given a pot of sweet rice stolen by Sri Gopinath, celebrated thereafter as a Kshir Chora. Being pleased by the Madhavendra Puri love, Sri Gopala, Sri DT at Govardhana. So Madhavendra Puri Pad हे चैतन्य चरितामृतांत बरयले आसा सो माधवेंद्र पुरी पाद कितें आसा अति उत्तम आचार्य आमगे जीवनांत अति सुमार इतले शिक्षण तांणी आमकां दिल्लें आसा आज तांगेले डिसअपियरन्स डे सो तांगेले
चरण कमलांत आमगेले ಒಟ್ಟು आचार्य वृंदाक आम्ही याद करते करते आमका कृष्ण भक्ती आणि कृष्ण भक्ती कशी जनरेट केले तांच्या चैतन्य महाप्रभून वितरण केले. सो ती कृष्ण भक्ती कित आसा प्रत्येक जीवांत कोण आम्ही फॉलो करते असत कोण डिवोटी नॉन डिवोटी प्रत्येक जीवावेर करुणेकर हे भक्ती कित आसा हे भक्ती कळटा आमगेले हातू भितर येऊ म्हण सांगून मगेले वाणी खाव विराम दिते आसा. हरे कृष्णा. सो आणि हातूक हे जॉइन जाल्ले आणि खंयचे एक कथा असल्यार कोणे नरेट करीता. सो म्हाका कळ्ळे प्रकार हांवें सांगला. थँक्यू सो मच. हरे कृष्ण प्रभूजी पेशन्सली म्हाका आयकिल्ल्या की थँक्यू. आणि आमगेले भागवत पुराण कोंकणी ग्रुपाचे टीमाक मस्त मस्त आभार म्हाका अवकाश करून दिल्याक आणि तशीच हिज ग्रेस मुरलीचंद प्रभू म्हाका सेव दिल्याक तांकांय मस्त आभार. हरे कृष्ण. हरी बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. आम्ही आनी काही ट्रान्सेंडेंटल स्टेटात आसाची तुमगे काणी ऐकून. सो थँक्यू सो मच आमके भाग्य दिलेल्याक 1 घंटो ऑल ऑफ यू टूक अवे टू अनदर वर्ल्ड. आम्ही हांगा तकून वृंदावना तकून रिमुना जावन जगन्नाथपुरी चमकलींची गोपाल गोपीनाथ जगन्नाथपुरी दर्शन जाल्लें आमकां. आणि थंयचे त्रेतायुग तकून द्वापर युग जावन कलियुगांत आयलींची. सो इट इज सच अ नायस फिलींग. ह्या दिसा तुमी भाग्य आमकां भाग्य दिलेल्याक देवा कृष्णा. हरे कृष्णा. आणि तुम्ही इतलें चंद करून एक्सप्लेन केला म्हळ्यार आमी कसलें सांगू ना उलोवचाना. भारी खोश जाली. कोणाकय क्वेश्चन आन्सर क्वेश्चन्स कसले निंबूचे असले निंबू येतात. कोणे असावे. हरे कृष्णा. प्रभु जी विथ योर परमिशन थोडे एक पॉइंट ऍड करच्याक इच करता सर. प्लीज प्लीज माताजी प्लीज. ऍक्च्युली तुम्ही भारी लायकून सांगले स्टोरी. माधवेंद्र पुरीक ते शिराचे पोट ते कांपून चौरास्तर खंयकी बैसून आसता तेन्ना कोण हांगा माधवेंद्र पुरी कोण माधवेंद्र पुरी कोण कोण म्हणून आपयतन हो मस्त लज्जेत के माधवेंद्र पुरी यो म्हाका हें करताची म्हळ्यार कशी वैष्णव कशी आसता म्हळ्यार तांणी कोणाला रेस्पेक्ट जावका म्हणून अपेक्षा करनाची तशी बेसून आसता. तेन्ना माधवेंद्र पुरी हांव म्हणून सांगता म्हळ्यार ते शिराचे पोट दितना ते पोट समीत तो ते चाबून खातके ते मातके पोट ते देवाल प्रसाद म्हणून तितले संतोषान ते शीर खाता आणि पोट समीत चाबून खातके म्हळ्यार तितले तागेर ते देवाले प्रसादावेर तितले रेस्पेक्ट दवरून तो ते पोट समीत चाबून खातके ते मातये पोट माधवेंद्र पुरी. तसल म्हणे महाभक्त म्हणून हांव आयकलेली वाजिले म्हाका कुडगस ना. करेक्ट सांगले माताजी. करेक्ट सांगले माताजी. लक्ष्मी किणी माताजी कसं सांगचे असवे. हरी बोल. म्यूट असत माताजी तुम्ही. म्यूट असत माताजी. ऐकी ना माताजी अजूनही म्यूट असत. आता ओपन झाले. आता ऐकेत. त्यांची मग कसं की पूर्ण दाखवून कृष्णावर भक्ती. आज हम फर्स्ट जॉइन झालेली तेव्हा एंडिंग अंतू असताना फर्स्ट जॉइन झालेला. आज मग कृष्ण मुळे मस्त प्रीती म्हाका पूर्ण दाखवून कसं की त्या तुगेले अधिक मसावळ्यार पळय अधिक मसावळ्यारी त्या गोलोकाचे वर्णन येतं ना त्या पुरुषोत्तम मासाचे त्या बूक आम्ही वाचिताची त्या पुरुषोत्तम मासांत 1 महिना व्हड बूक प्रकार वाचिताचे तशी त्याच्या पुढे मग कृष्ण प्रीत अशी रे त्या वाचितात म्हाका आनीक चड कृष्ण म्हळ्यार प्रीत. या कसं म्हळ्यार म्हाका पयलीं म्हगेलो मोबायल वायट जाले तशें पयर संडे
तशी म्हाका सुनेन मिगेल मोबायल पळया म्हण दिलेले तांतू म्हाका की भागवत म्हणून महापुराण म्हणून तें व्हॉट्सॅप दिसलें म्हणून ओपन केलें कसं पळया म्हूण तिका लिंबीत ती म्हणाली बाई तेज्यात तेंच म्हणटा म्हूण म्हणाली मागीर हांव तें कसं केलें मागीर व्हॉट्सॅपान घाल्लें तें मेसेज लिंक मागीर ती म्हणाली हांव तुमकां जॉईन करयता म्हणाली कित्याक तें मेसेज येता आसता तुम्ही त्या एखाद्या झूम मारी जॉईन जावेत म्हणाली म्हाका खुशी जाली आज त्यांची मेगेल भजन जाव न्हू मेगेल लिखीत जे बरोवचें आसा बरोवन जाव न्हू मेसेज पळयला तुमगे ग्रुपान तू एंडिंग आयता आसाची जॉईन क्विकली म्हणून कसं मेसेज एंडिंग जालें एंडिंग पळोवया म्हणून जॉईन जाली जॉईन जाता म्हाका कसं की म्हाका कृष्ण म्हळ्यार प्रिती आतां राधा कृष्ण म्हळ्यार म्हाका प्रिती मेगेल सुन्ने काय हांव राधा म्हणून दवरला मेगेल नात जाता कृष्ण म्हणून दवरला अरे हरी बोल वय तशी मेगेल मला तशी म्हळ्यार आखिरी जीव वत्तान चलते कितें पळय आता कष्ट जाल्यार जिवाक आमकां दुख्खान तू देवाल नांव येना आमकां दुख्ख मनावत म्हाका तशें जावचें ना देवा म्हाका तू जावक म्हाका तू जावक राधा आनी कृष्ण म्हणून दवरला मना कितें केलें मेगेल पुत्ताक वाडके पुढे लेखील चेडू जाल्यार कृष्ण दवरता सुळे चेडू जाल्यार आनी सुंदेल नांव राधा म्हळ्यार म्हाका राधा कृष्ण मोगू आनी मेगेले आमगेले घरा नांव वसुदेव म्हूण आमगेले घरा नांव वसुदेव म्हळ्यार मेगेले बामणाले आज्याल नांव बामणाल अनमाल नांव राधा तशी हांव म्हाका एकलो पुतू एक धुव तशी लेखली मनांत आमगे घरा नांव कशी वसुदेव दवरला तेंगेले आज्याल नांव म्हाका राधा म्हळ्यार प्रिती राधा ती सुने दवरया म्हणून तिका राधा वसुदेव आनी राधा अन्न म्हणे आज्या अनमाल नांव हे आमगेले घरात नांव वसुदेव आनी राधा तशें जाता न्हू आनी चेडूं जाल्यार कृष्ण तशें आपयतना सून आनी पूत नातू गेल्याक आसताची राधा कृष्ण म्हण आपयत राधा कृष्ण मेगेले आशिल्लें वतना म्हाका तशी दुख्खा जाली ती कितें जिवान तूं वतना दुख्खा जाली कितें आपयलें देवाल नांव तें पावता देव कोणा पावला देव जाल्यार दुख्खा जाल्यार तुगेलें नांव येता न्हू देवा म्हणून तशी राधा हरे कृष्ण माताजी थैंक यू माताजी कृष्ण प्रेम की तसा अशी तुमगेले हृदयांत स्फोट जाते उरो आणि तुमका एक विषयांक सांगच्याक हांव इच्छा करता भगवद्गीतेन कृष्णान सांगला की लास्ट मोमेंटाक कोण मागेल नाव घेता तो मागेल धामाक येता म्हणून कृष्णान तो सांगले आसा अशान तुम्ही एक जनरेशन पहिले पळयल्यार हांव मागेले खानदानात सांगते आसा जनरली घराचे कितें यजमान उरताले तांणी कृष्णाले नांवच जनार्दन वासुदेव अशी तांणी दवरच्याक प्रयत्न करताले हाजेचे आमकां दिशा फुरो हे इतलो व्हड नांव आनी मागेल स्वता नांव बी म्हाका आज्यान दवरलें राधा कृष्ण म्हणून सो हे नाव ऑनेस्टली सांगता म्हळ्यार म्हाका सानपणार बेगीन मर्याद म्हाका कित्याक की म्हळ्यार हे कृष्णाल पयले राधा येता राधा म्हळ्यार फिमेल जाल्यार केन्ना कृष्णा कॉन्शियस आयलो तेन्ना म्हाका अंडरस्टँड जालें की कितले बरें नांव म्हागेलें आज्यान बरें दवरलां म्हणून आनी तुमकां हांव सांगच्याक आनी हर्ष पटयता की आमगेले गुरु महाराज कितें सुद्दां तांणी सेम नांव म्हाका चेंज करनाशी सेम नांव म्हाका दिवन करुणें केलें सो सांगचे तात्पर्य कित्याक म्हळ्यार हे पयले लोक अशी कित्याक करताले की म्हळ्यार की लास्ट मुमेंटाक आमगेले चेडूआ नात्रा म्हळ्यार मनशाक प्रीत उरता सो शास्त्रांत अशी बरयल्लें आसा की म्हळ्यार अजामिलाले भागवतमांत कशी बरयल्लें आसा की म्हळ्यार अजामिल कितें उरता ब्राह्मण लास्ट मुमेंटाक ते एक आनीक व्हड काणी सुमारपडी भागवत पुराणान बी आमी नरेट केला ते सो लास्ट मुमेंटाक ताणें केन्ना आयकीत तो सो तो वयले लोकां वता अशें म्हणलें आसा सो विचारा आनी थँक्यू सो मच हे तुमी हे केल्ले थँक्यू माताजी परत म्युटार आसात माताजी तुमी आता ऐकपडतो ऐकपडता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्लीज जॉइन जाते उरा माताजी आमगेले श्री कृष्ण परमात्मा की जय आणि ओम नमः भगवते वासुदेवाय मग त्यांची मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण परमात्मा की जय आणि त्यांची श्री भागवत पुराण की जय भगवद्गीते मग त्यांची भगवद्गीते चुटुको वाचिलेले ಮತ್ತೆ लाइक बुक प्रभु शिल्पा म्हाका
आता हांव वाचिताना ते फर्स्ट बुक म्हाका मेळ्ळेले एक दीस दाखोवन हांव वाचप स्टार्ट केलेले ते स्मॉल बुक मात कंटेन्स what one needs in life. That is enough. That is a total summary. What कोणा ऐकपल जीवनांतू इतले व्हड भगवद्गीत वाजिल्यारी आमकां मेळची कसं सार पूर आमकां बरेच जीवनांत आमकां एक्टिवेट करतले तशी त्या येदेसान बुकांतू म्हाका मनाक खुशी तशें मेळ्ळें तांकां बामणाक ते सडन तांकां तांगेले फ्रेंडान एक दिल्ले तांकां एक फंक्शन आवताना ते बूक ते बूक म्हाका हाता दिल तांणी मनांत लेखले पांय दाखोवन ते वाचचे सुरू करचे म्हण तेन्ना म्हाका पळय न्ही केदार हांव स्टार्ट करता हांव म्हटल्यार पांय दाखोवन वाचचे सुरू म्हाका आतां मेळ्ळें अशें पळयलें म्हाका ते खुशी दिसले वाचचे स्टार्ट केले ते स्टार्ट करून म्हाका त्या दिसांनी हांव आलोचना करनी कळ्ळी पंचमोध्याय पळय पंचमोध्याय त्या दिवस पंचमी पंचम म्हळ्यार नागाल त्या कसं प्रसाद येयले तेन्ना कळ्ळें आज पंचम न्हू म्हणून हांव वाचिताना पळयता पंचमोध्याय तशी 8 दिवसांत 8 अध्याय वाचिलो सान बुक मन दिवन वाचिलेले हांवें श्लोक समीत आनी ताजे अर्थ छोटूक अर्थ मात मन आवडटा तितलें मन आवडचे पुरो पळय आमी हार्टा घेतल्यार पुरो तसं नाही जाऊ सान दिल्यार सान हार्टा घेतल्यार ते आपण पियात तशी त्या 8 अध्याय त्यांची पुन्हा तुगेले अमास येदूर पडता येदूसू पुन्हा पळय पूर्णिमा सॉरी पाड्या दाखवून स्टार्ट करून 11th अध्याय एकादश अध्याय हांव उपास करता म्हणलें केलं